विधानसभेच्या सभाघरात कला अकादमीचो विषय बरोच तापलो. कला अकादमीचो भाग कोसळिल्ल्यान विरोधकांनी सभाघरात विषय बरोच लावन धरलो. जो कोण ह्या प्रकरणात जबाबदार आसा तो कोणूच सुटचो ना. ह्या विशीं पुराय रिपोर्ट आमी मांडटले. थोडो वेळ दियात म्हूण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. इतल्यान मंत्र्याक काडून उडोवचो म्हूण विजय सरदेसायन मागणी केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कला अकादमीच्या प्रकरणात जे कोण आसा ताचेर कारवाय जातली म्हण मुखेलमंत्र्यान सांगलां. PWD कडेन स्लॅब कोसळिल्ल्या संदर्भात प्राथमीक अहवाल मागला. PWD PCE 2 दिसांनी चवकशेचो रिपोर्ट सादर करतले. तशेंच कला अकादमीचे दुरुस्ती काम करपी कंत्राटदारा कडेनय स्पश्टीकरण मागला म्हण मुखेलमंत्र्यान सभाघरात सांगलां. कंत्राटदार कंपनी MS टेट्राटोन कंपनीक घडिल्ल्या प्रकाराचेर पत्र धाडलां. IIT रुरकी उत्तराखंड वा दुसऱ्या खंयच्याय IIT आनी NIT कडल्यान थर्ड पार्टी चवकशी अहवाल घेतले म्हण मुखेलमंत्र्यान म्हळां. PCEचो रिपोर्ट एक आमकां 2 दिसाच्या भितर मेळटलो. कॉन्ट्रॅक्टरांचो रिपोर्ट जो आसा तोय तेंच्यान जाता तितके बेगीन रुरकी IIT कडल्यान आमी रिपोर्ट जो आसा जाता तितके बेगीन घेता. स्पीकर सर हांव एक गजाल मुद्दामून मेन्शन करता. हितूर जर कोण फॉल्टी आसत जाल्यार तो कोणूच सुटचो ना हे पयल्यान पयलीं सांगता. सगळो प्रोसिजर कंप्लीट करून पयल्यान पयलीं ते स्ट्रक्चर तशेंच दवरला. सगळे तिनूय जेन्ना टिमी येवन ते कंप्लिटली इन्वेस्टिगेशन करतले, आपले पेपर्स आपले जे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमीट करतले. इवन दो PWD आमच्या मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला की ताजेर आमी व्हायट पेपर काडटा म्हटलं. आमी तेजेर डिटेलान रिपोर्ट जो आसा हो रिपोर्ट आमी हावजा मुखारूय दवरता, जाता तितके बेगीन दवरता. ज्या अर्थी आमी स्पीकर स्पीकर सर आमकां खंयसरूच आमी कन्सर्न आसा कला अकादमीच्या बाबतीत. प्रत्येक गोंयकार हो कला अकादमीन केन्ना ना केन्ना तरी येवन गेल्लो आसा. प्रत्येकाक कला अकादमीच्या बद्दल आस्था आसा, कलाकारांक आसा, गोंयकारांक आसा. त्या खातीर जे रिनोवेशन केल्लें स्ट्रक्चर हें कंप्लिटली वेगळें आसा. रिनोवेशन केल्ली कला अकादमी तेज्या भोंवतीचो कॅम्पस हो कंप्लिटली डिफरंट आसा. आनी हे स्ट्रक्चर हे ओपन ऑडिटोरियमाचो स्ट्रक्चर सांगला तसो मदल्यान कॉलेप्स जाला. त्या खातीर आमकां हो रिपोर्ट सबमीट करपाक थोडोसो वेळ दिवचो. आमी सबमीट करता आनी सांगला तसो हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना हे हांव परत एकदां सांगता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान जे सांगलां की आपूण रिपोर्ट सबमीट करतलो IIT रुरकी ना वी आर वेलकमिंग ऑल दॅट टायम बाउंड बिफोर द सेशन गेट्स ओवर. नंबर वन स्पीकर सर म्हाका उलोवन दी. दुसरें म्हणल्यार केस फायल जावपाक जाय, केस ऑफ नेग्लिजन्स. ओरेवा म्हणटा तो MD जेलान आहा गुजरातान जाली. एक मिनिट स्पीकर सर. तिसरें म्हणल्यार मंत्र्याक सॅक करपा जाय ताजे पयलीं. आमी म्हणला हाजेर करप्शन इनवॉल्वडा. स्पीकर सर निलेश काब्रानान सर्टिफाय केल्ल्या आनी हो आतां मुखेलमंत्री परत एकदा सांगता तेजेर डिस्कशन सुरू केला. आयकून तरी डिस्कशन घे. स्पीकर सर आमी 18 दिसाच्या पयलीं रिपोर्ट जो कितें आमच्या कडेन येता, 2 रिपोर्ट येता, 3 रिपोर्ट येता, तिनूय रिपोर्ट सबमीट करता. आनी डिस्कशन जाय, हाफ एन आवर डिस्कशन जाय. मान्य करता मरे डिस्कशन सर. आमी रिपोर्ट स्पीकर सर 1 मिनिट स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर सर हमको मेजरमेंट बुक मेजरमेंट बुक जो आहा मेजरमेंट बुक तो बुक हाडून टेबल ऑफ द हाऊसाचेर दवरचो.